हे गाइज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. हांवूय बीन बरें आसा आनी आयज नाही भरपूर दमट आसा. पावसाचें वातावरण कशें आसा, मे बी येवं शकता पावस. येयलो जाल्यार बरें जालें. आमची ऑलमोस्ट सगळी कामार जाली बट लोकांची अजून जावंक नासतली. आनी आमी न्हय आतां येयले काका गेले भाटान, कारण मम्मीक जाय आसली चुट्टां खोपीक लागून. कारण खोपीक चुट्टां जाय पडटा न्हय, तेका लागून चुट्टां जाय आसली तिका. आनी आमची ना, कारण आमची कोणी हेली म्हणजे आमी कोणाक दिली, सो आमची तितली ना. आनी तेका लागून काका गेले भाटान येयले सद्या आसा जाल्यार पळोवपाक. आनी बाय द वे कितें प्रॉब्लम जाता ना म्हाज्या मोबायलाक. मोबायल म्हाजो ऑलमोस्ट पडलो म्हणून सांगलेलें हांवें तुमकां त्या दीस. सो म्हाजी फोटेज जी आसा ना, व्हिडिओ शूट करता पळय, ते कितें जाता ना, वायट येता सगळे. सो प्रॉब्लम जाता. आनी ओके, सो एक्वेरियमान जी प्लांट्स घातलेली पळय, कालच्या व्हिडिओन हांवें तुमकां सांगलेंच आसतलें. उदकाच्या सायडीक जी प्लांट्स असली तीच हांवें एक्वेरियमान यूज केली म्हणून. सो ती दाखयता कसली प्लांट्स एक्चुअली ती, कारण काल काही तुमकां सारकी पळोवपाक गावूंक ना. सो आतां दाखयता तुमकां. सो ह्या भाटान न्हय सगळी तसलीच चार आहा ऑलमोस्ट. आनी ते पळोवंक शकता थंय उदक आसा आनी त्या सायडीन न्हू शेत आसा. सो शेताच्या सायडीकूच न्हू अशी झाडां आसात, लायक ही पळयात अशी आहात ती. आनी हीच झाडां न्हय हांवें हिडली आनी एक्वेरियमान लायिल्ली आनी एक्वा सॉयलीन ती बरी बीन जाली. सो हांगसर सगळे चारूच आसा तसली. आनी थंय काका गेल्या स्प्रिंकलर चालू आसा पण तो प्रॉपर चलना दिसता. आनी मम्मी थंय कितें तरी करता, चुट्टांच लागीं करता. आसा तरी गे तेंच्यांनी येयली न्हू. सो काका गेल्या न्हय चुट्टां येयली, कारण सद्या कशें आहा चुट्टांचो हे सीजन म्हणटात तसो, पावसान जाय पडटा ना. आनी हे पळयात माडाची चुट्टां. सो असली व्हरपाक येयले आमी. 4 तरी मेळटली. आनी काका गेल्यांनी थंय पिडे बीन हे करून दवरले, पॅक करून दवरले, कारण पावसान आतां जाय पडटा ना. तुमकां शेत दाखयता, शेत मळो. सो गायज काका गेल्या भाटांसून न्हू तो पळयात तो मळो दिसता. ते जे दिसता पळयात ते आमचे शेत. सगळ्या लोकांचे शेत आसा थंय. आनी सद्या क्लीन केला लोकांनी, बरें दिसता ना. आनी हे आसा ते काका गेले भाट, कुळागर. आनी पळयात मम्मी. तीनच कावली. त्या सायडीन शेत आसा ते पळयात. हांगसर ना सगळ्याकडे हिरवेगार आसा, शांतपणे पोसू शकता आमी. आनी हांगसर बाय बीन आसा काका गेली. हे बायन नुस्तें आसा. उदक बरें क्लीन आसा न्हू. हांव बाय कडेन बसला आनी मम्मी चुट्टां लागीं करता आनी बाय पळयात काय बरी दिसता सामकी निव्वळ. आनी आमी धाकटी आसतना न्हय हांगा येताली, कारण काका गेली म्हणटा तशी. नेबरांक गेले भाट हे आमच्या, आनी ती न्हय हांगसर मिरसांगो बीन लायताली. तेन्ना हांव एकदम धाकटें आसलें, पण हांगसर न्हय मम्मी बरोबर बीन येतालें. आमच्या घरा सकयलूच आसा हे. वयल्या सायडीन आमचें घर आसा आनी हे कुळागर काका गेल्या सकयल्या सायडीन आसा. आनी ल्हान आसतना हांगसर येतालें हांव मम्मी बरोबर. मिरसांगो बीन लायताली हांगसर, कारण ह्या बायचें उदक यूज करताली ती. आनी ते पयलीं कशें उदक यूज करताली जाणा, ते कितें तरी लायक दाणे बीन लायतात पळय, कशें गे ते तिकाय म्हणपाक कितें तें येयना. अशें लायक ते कितें तरी फातर बीन लावन अशें ओडटाले पळयात पयलीं. सो तशें उदक काडटाली आनी ती पळयात मम्मी वयतात. लाटी लाटीचें म्हणून उदक यूज करताली. मजा येताली तेन्ना हांगसर. सगळीं च्या बीन घेवन येताली न्ही गे आमी. सो च्या बीन घेवन येताली आनी हांगसर ती मिरसांगो लायताली तेन्ना मजा येताली तेन्ना. पण ते दीस आतां येवचे ना परत. बट पयलींचे दिसूच बरे आसले म्हणपाचे.
आणि ही पळय ती बाय बरी दिसता सामकें थंडगार आसा हांगसर उदकाक लागूनय थंड आसा आनी एकदम वारो मारता हांगसर दनपारचे बीन शांतपणे येवन बसपाचें हांगसर गरमी गरमी सगळ्याच गरमी केन्ना वयतली आनी हायेन केस बीन एकदम वयर बांधले आयज कारण म्हाका गरमी जावपाक लागली सो म्हटल्यार वयर बांधलेलेच बरें आनी मोबायल म्हाजो पडलो आनी प्रॉब्लम यार शीट मोबायल पडलो मोबायल अजून तर कसलेंच काम जावचें ना म्हजें आनी मोबायल पडलो ग्लास बीन सामको फुटला तरी पण हांव ब्लॉक करता आनी वायट येता एकदां कशें जाता स्क्रीन सगळी वायट जाता सो बरें आसा न्हू हांगा थंड गार सामकें आनी मम्मीक ना आयज हांव हेल्प करिना कारण म्हाका बेजार येता आयज काम करून आळस येता म्हाका आयज काम करूंक आळस यार केन्ना तरी असो दीस आसता ना तुमच्या बाबतीन आसतलो आळस येता म्हणून आनी हांगसर ती चार भरपूर आहा जी हांवें एक्वेरियमान यूज केल्ली ती हांगसर पळयात तीच चार आसा भरपूर एक्वेरियमान यूज केल्या ती हांगसर भरपूरूच आहा पळयात हीच ती यूज केल्ली हांवें हांगसलीच व्हरोन कारण ह्या सायडीन सगळ्याक ना उदक हे पळयात हे सगळे न्हू शेत म्हणपाक तशें ते मेरेन आनी ही पळयात म्हाजेरूच मारता बरें दिसता न्हू हांगसर डॉग बीन पळयात काय बरे आहात आनी काका गेली पेरी न्ही पळय पेरी आनी हांगसर सगळे न्हू माडयोच आसा माडयांच्या दिस कुळागर सगळे आनी माड बीन आसा पुरो न्हू या आनी आमी आतां हांगसून वयता कारण न्हय आमी येयल्ली एक्चुअली चुट्टां व्हरपाक पूण चुट्टां आमकां मेळोकूच ना काका गेले चुट्टां हेली दिसता सगळीं त्या दीस सांगतालो काका व्हरा म्हणून तुमकां जाय तितली पूण आमकां तेन्ना टायम नासलो सो आमकां चुट्टां मेळोकूच ना आनी मॅचींग पळयात आयज दोगांय आमी आनी आयज न्हय आमी करतली खतखतले आनी म्हाजे ऑल टायम फेवरेट खतखतले म्हणटात तशें बरें बोण बीन घालून कोणाक आवडटा कमेंट करून सांगात आनी जेवपाक येता आयज आमगे सो मम्मी आयज करपाची आहा कितें खतखतले खूब दिसांनी खतखतले करतली आमी आनी शिरकले हांव सो गायज ब्लॉगूय करता आनी कामूय करता तूं वच दाखयता भायर हांव उडयता सो गायज थोडीच आमकां चुट्टां गावली चड गावोंक ना पुरो तितलीच थोडी आमची गावतली 2-3 कारण आमचीय तितली ना कारण आमी दुसऱ्यांक दिली कारण आतां कशें आहा पावस आहा न्हय पावस येतलो तेका लागून सगळ्यांकूच यूज जाता ती चुट्टां खोप बीन हें करूं सो तेका लागून चुट्टां सुट्टा ना आनी हांगसर न्हू तोरिंगण लागला तोरिंगण हे पळयात हांगसर न्हू तोरिंगण लागला काका गेले व्हडले झाड आहा ते पळयात थंय बीन हांगाय लागला आणि एक उरल्यात चुरट एक उरला ते हाडटा घे सगळेच फायनली जाली आमची कारण 4-5 मेळ्ळी आमकां खूब जाली पुरो हा पावसान काळोख केला सामको न्हू दे सो गायज चला आता वयता आमी घरा तर तशें आमी जेवणाची तयारी करून येयल्ली कारण तुमकां सांगलें जालें खतखतलें आहा म्हणून आयज आनी
पावस एकदम काळोख करता. आयज येयलो जाल्यार बरें आसा. त्या दिसूय काळोखूच करतालो, गडगडटालो, जगलेताले. पूण लास्ट मोमेंटाक सुद्दां पावस येवंक ना. बेश्टो गडगडून गेलो, येवंक काय ना. आनी हांगसर न्हू दुसऱ्या काकी गेली, तो रिंगण लागला पळयात. दाखयता तुमकां पळयात. तो रिंगण आसा हांगसर. तांबडू पळयात, तांबडू इकडे परता. हायेन काय काम करूंक ना, बट जीव जाम जालो म्हाजो. तांबड्याक पळय, तांबडो सध्या ना गांव फिरता, गांव. तांबडू बरो तो बरो, बरो तो बरो. तांबडू आमचो बरो. आनी हाली तो गांव फिरता, घरा कडेन आसता न्हू रे. सकाळचो येता, जेवता आनी वयता. अब्यात तांबड्या, ई तांबडू मारू मारू तुका मारू. अय अय चल या आता घरा, उठ. खूप झाली नौटंकी. चल मस्ती पळय तेच्यान. दिसभर काय घरान आसता, गांव फिरता सगळ्याक. चल या. तांबड्याक बसोनी थंयच. तांबडो काय येवपाचो ना. मस्ती जाले तेका हाली. घरा कडेन काय नासता अजिबात. सकाळचो वयता, रातचो येता जेवपाक. आनी पावसान एकदम काळोख केला. 5च गावले आमकां ते पिराडे. आनी मावशे गेली बीन नाय आमचे पिराडे म्हणटा आनी आमी पिडे म्हणटा न्ही गे. फोण्या सायडीन नाय, मावशी बीन आमची पिराडे म्हणटा आनी आमी हांगसर पिडे म्हणटा. आनी पावसान एकदम काळोख केला. येयलो नाय जाल्यार बरें जालें, मातशें गरमी भरपूर जाता. ह्या एरियेक न्हय सगळे काळोख केला पावसान. ह्या एरियेक वायट आसा स्काय, आनी ह्या एरियेक सगळे काळोख आसा. आनी ही पळयात मम्मी. हांगसर दवरलेलो मागीर हांवें. चल या. आनी जालें आमचें हांगसरूच. आमी बाय कडेन हाडून दवरला, आमकां लागीं पडटलें म्हणून. चल या. तर कांयच हांव परत पोरसान येयलें, चुट्टां बीन दवरली आनी. कारण म्हाजी जी मनी प्लांट्स आहात पळय, ही पळयात. ही जी मनी प्लांट्स न्हय बेडरुमान आसली म्हाज्या. बट आतां कशें आसा सांगू, ती न्हय बेडरुमान दवरली आनी मागीर हे जे मनी प्लांट आसा पळयात तेका न्हय सगळ्या मुयो भरले आनी सगळ्याकूच रुमान मुयो जाले. सो तांकां आतां हांव न्हय हें मारपाचें, गोमुत्र मारपाचें. गोमुत्र आसलें म्हाजे कडेन. आनी गोमुत्र आसा पळय तें मेडिकलान गावता पळय तें गोमुत्र. अशें न्हय गायींचे घरा कडेन करता पळय तें गोमुत्र न्हय, मेडिकलांतलें गोमुत्र हाडून हांव हांकां मारता. कारण मागीर कितें जाणा, मुयो बीन आसले जाल्यार वयता आनी तेंची ग्रोथ बरी जाता मनी प्लांटांची. सो हांव आतां तांकां मारपाचें. वास मारता सामको गोमुत्राक. आनी गोमुत्र जेन्ना मारता पळय तेन्ना फूल हातींक बीन वास मारता मागीर. आनी म्हाजे हत्यार जेन्ना हांव विडियो शूट करता पळय तेन्ना हे म्हाजे बरोबरच आसता. म्हाका बरें पडटा, इजी. कोणाक सांगपाची गरज ना शूट कर म्हणून. सो तें काम म्हाजें इजी करता तो. सो हांव आतां तांकां गोमुत्र मारता. आनी मागीर गोमुत्र मारतले आनी दवरतले, दुसरे दिसा उदक घालतले. त्या म्हणसर सपोज जर मुयो आसत जाल्यार ते वयतले. नाल्यार कितें जातलें, म्हाका ते बेडरुमान दवरूंक गावना मुयो आसात म्हणून. सगळे मुयो जाता बेडरुमान मागीर. सो गायज फायनली गोमुत्र मारून जालें म्हाजें. दोनूय झाडांक हांवें गोमुत्र मारून घेतलें, पळोवंक शकता तुमी. आनी गोमुत्रान ना, ह्या गोमुत्रान हितून गोमुत्र आसा आनी प्लस उदक आसा. उदक एड केलां हांवें. जितलें गोमुत्र घेतलां तेच्या डबलीन हांवें उदक यूज केलां हितून. आनी हें मारता हांव तशेंच. मागीर मुयो बीन वासान येयनात अशें करून. आनी बॉटल पळय, बॉटलीची हालत मारता न्हय बॉटल म्हाजे कडेन फुटली त्या दीस.
आणि त्याच्या वयले हे आसा पळय तेच तुटले तरी पण हांव यूज करता कारण बरें बसता तितून कितें आतां लायक अशें कितें स्प्रे बीन करूंक जाय जाल्यार बरें पडटा म्हाका पुरो गोमूत्र मारल्याने हांवें हे वताक दवरले वताक प्लेस केले सो हे आपले आपुणूच सुकतले आणि त्याचो वास आसा तसो पानांक उरतलो तेका लागून वताक प्लेस करूंक जाय गोमूत्र मारून आणि बायले काम माझे सगळे झाले हांव आतां घरान वयता बायले सगळे ऑल डन म्हणटात तशें आतां घरान पळोवया कितें काम आसा जाल्यार मम्मीक हेल्प करया 2000 years later अय गे 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 नाही कितें तरी जाय म्हणून हांव म्हाका नाही मस्के मारता सामके आनी तेका कितें जाय जाणा मम्मीन नाही मक्याची बोंडां उकडलेली आसा सो तेका लागून तो परत परत किचनान वयता नॉन स्टॉप किचनान गेलो तो आतां आनी आतांय बीन तो म्हाका मस्के मारपाक येयला आपल्याक दी म्हणून ते आनी तेका मक्याचे बोंड न्हय भरपूर फेवरेट तेजे भरपूर आवडटा तेका ए यो दिता गे गे सो गायज तेका हांव न्हय आतां मक्याचे बोंड दितले खावपाक आणि तो बऱ्या तरेन एन्जॉय करता ते सो गायज पळयात हेका आवरो पळय आवरो पळयात म्हाज्या हातीन मक्याचे बोंड आसा आनी हेका पळयात यो आतां हांगसर यो गे यो यो पळयात यो मरे आतां गे आनी क्लिप पळयात गायज कशी जाता ती एकदम क्लियरूच क्लिप येयना म्हाजी सामकी धुळकट येता कॅमेराक सामको हे जालो गे मरे यो गे आतां नाल्यार हांव खातलें गे गे अरे गे गे पहिला असो विचित्रात बोकलो बोकलो का आतां हे पळय आतां तेका प्लेटीन घातलें न्हू प्लेट तितलें नाका तेका आतां बरयशीत न्हू जाल्यार खातलो पळय आतां पळयलें कितलो मस्त आहा तो गे तर गायज ह्या व्हिडिओन तुमकां कळत आसतलें तेजी फेवरेट कितें आसा तें आनी तो तेजे फेवरेट म्हणटात तशेंच चणे म्हण बटाट म्हण आनी बोंड म्हण अशेंच फेवरेट आसा नॉनवेज तर तो कांय खायना चिकन म्हण नुस्तें म्हण हें तेका अजिबात आवडना इवन तेका दूद धंय असलें तर केन्नाच तेणी खावंक ना आनी आमी ट्राय बीन केला केन्नाच तेणी अशें म्हणटा तशें खावंक ना इवन चिकन सुद्दां आमी ट्राय केल्लें आहा तेका पण तेका तें पचना जालें मागीर तेच्याच डॉक्टरान आमकां सांगलें की तेका आवडना जाल्यार तुमी फोर्सफुली घालूं नाका म्हणून कारण तो पयलीं पासुनूच स्टार्टींग आमी जेन्ना तेका हाडला तेन्ना पासुनूच तो वॅज आसा प्रॉपर आनी वॅजूच चडशें खाता नॉनवेज केन्नाच खायना तो सो तुमकां कळ्ळें आसतलें तेजें फेवरेट कितें आसा तें ह्या व्हिडिओन चला तर गायज आयचो ब्लॉग हांगाच काबार करुया आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो ब्लॉग आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाका इवन बेल आयकॉन बीन दामपाक विसरूं नाका ते कारणान तुमकां म्हाज्या प्रत्येक व्हिडिओचें नोटिफिकेशन येतलें सो परत एकदां मेळया एका नवीन व्हिडिओन त्या म्हणसर देव बरें करूं तुमचे सगळ्यांचे बाय